जुवारी नगरात एका बारात जमावाचो धुडगूस. बारवालो विनोद कुमार गोपीनाथनान वेर्ना पुलिसेन कंप्लेंट केल्या. पुलिसांनी प्रकरण निस्तारिल्ले. वाद आनी फुडें नाका म्हूण शिटकावणी दिल्ली. इतले आसतना त्या 4-5 जाणांनी 25 जाणांच्या जमावाक हाडून खंय बार फोडले. धुडगूस घालो. स्टाफाक बडयले. आता पयर ते राती 3 कितें स्टाफ आमची हॉटेल बंद करून वयताले. तो खंयसून पिवन टायर्ड जावन आयलो, कार देंवलो आनी हांकां मारपाक लागलो. हांकां मारपाक लागतना तेंचे 4 स्टाफ धांवन हांकां एकामेका तेजे मेवना आयलो आनी एकामेका झगडी जाले. एकामेका मारले, थिंगा काबार पुलिसांना हाडलो. वेर्ना येयलो. वेर्ना येवन मागीर थिंगा वेर्ना पुलिसान स्टेशनार थिंगा तेंचे कॉम्प्रोमायज करून हें करून तांकां दोगांक सोडले. आयज परत मागीर दनपार एक 15-20-25 जाणां लोकां हाडले आनी आमच्या स्टाफाक भितर टीव्ही गिवी फ्रीज सगळें एक 5-6 लाखाचे लॉस करून गेला. कस्टमर सगळं धांवले, सगळ्यांक मार बसला. आतां म्हाका खबर ना कितें जाता म्हूण. हांगा बिजनस करपाचें केन्ना करपाचें. 5-6 लाखाचे म्हाका लॉस जाला आतां. पुलिसांनी हे केशीत बिर्लाचे शंकर, प्रेम सिंग, सुनील शेट्टी, साईनाथ नायक आनी सूरज नायकाक 24 वरां भितर उखल्ले. बाकीच्यांक सोदतात. गुंडागिरी खपोवन घेवची ना म्हूण मुरगांवची DYSP सांगता. And they assaulted them with slaps, fist blows, wooden danda and beer bottles. They broke the furnitures also in the bar and then threatened them with dire consequences. By now we have arrested at Verna police station accused namely Shankar Prem Singh, Sainath Ashok Naik, Sunil Manjunath Shetty and Suraj Naik, all of Zuari Nagar Birla. Further investigations are in progress and we'll be arresting the other accused also. The high-handedness and Gundaism will not be tolerated and we shall take strict action against all these Gunda elements. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.